एक देश एक कर मोदी सरकारान देशान चालीक लायला. आता एक देश एक रेशन करपाचो केंद्र सरकाराचो प्रस्ताव आसा खंय. ह्या संबंधान नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेक विचारले. तो म्हणटा गोंय सरकारा कडेन तसो प्रस्ताव आजून आयिल्लो ना. मात तशेंच जाल्यार 3 पटींनी रेशनां वाडोवची पडटलीं. येवजण बरी आसा, ताचो त्रास मात राज्याक सोंसचो पडटलो. एक देश एक रेशन केल्यार राज्याचेर समस्या येतले. ताचे पयलीं नियोजन सारकें करचें पडटलें. आम्ही ऐकलं पण डिटेल रिपोर्ट अजून आमकां कांय येवना. परंतु वन नेशन वन रेशन ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी जर एक फाटली पार्श्वभूमी जर आमी पळयली जाल्यार जे कोण परराज्याच्यान येतात ते आपले रेशन कार्डाचें नांव थंयच्यान कॅन्सल करून घेवन येता आनी आमी तांचें नांव मागीर हांगसर इन्क्लूड करता. आता हो फक्त प्रोसेस ताजो कितें आसा, डायरेक्टली तांचें रेशन कार्ड घेवन सगळी फॅमिली येवपाक शकना. कोणी तरी ताचे फॅमिलीचे 2 मेंबर येवपाक शकता. हें जर इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार मुखार ते फॅमिली कितें करतले, कारण वी कॅनॉट इश्यू अ 2 रेशन कार्ड फॉर वन फॅमिली. जाल्यार अशी रेशन कार्डात 3 पटीन किंवा 4 पटीन वाडटली. कळ्ळें न्ही. कोटा रेशनिंग जो फूड ग्रेन्स आहा पळय इट वील रिटेन बट ते डिस्ट्रिब्यूट जावन वतले, पूण सेंटर्स वील बी इन्क्रीज न्ही. म्हणजे हाजेर जर सुद्दां जर वन रेशन वन नेशन जर सुद्दां जर तागेलो जर कॉन्सेप्ट जर आसा जाल्यार तसो त्रास जावपाक ना. आमी कितें आसा फक्त कशें आहा मुखार जर वतलो जाल्यार त्यो सगळ्यो काही गोश्टी विचार करूनच इम्प्लिमेंट करचे पडटा. आतां गोंयांत मॅक्झिमम मायग्रंट जर खंय जर येता जाल्यार गोंयांत बरोबर आहे. आता त्या संदर्भात सगळेच तुका रेशन कार्ड करपाक वचना. रेशन कार्ड इज नॉट आतां डॉक्युमेंटरी जायना. इट इज ओन्ली फॉर द रेशनिंग पर्पज. आता आधार कार्ड आणि बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट आहा इलेक्शन कार्ड बीन ते मॅन्डेटरी आहा. रेशन कार्ड हे चड मॅन्डेटरी ना बाकीचे सगळे स्किम्स अवेल करपा खातीर. पूण ह्या गोश्टीक कोणाक त्रास जावपाक नाही तर अभ्यास आमी जरूर करतले. आनी आमकां जर कितें डिफिकल्टी जर आसा जाल्यार वी वील डेफिनेटली गोईंग टू रायट टू द युनियन गव्हर्मेंट